ह्या नोवेनान वांटो घेवंक तुमकां माय मोगाचो येवकार. मिसाची इंतेसांवां मानेवंत आग्नेला मोजोतीन सेबेस्टियना पिडेंतली पिकोवणी आनी बरी भलायकी मागता. मेवन डायस उतोडा तावन स्टेफन आनी दिप्ती भुरग्याचे देणे मागता. सिप्रियाना ए कुलासो कोटाली तावन फामिलीक बरी भलायकी मागता. फ्रेझर आल्बर्ट डिसुजा कांडोलीम तावन आलिशा फेर्नांडीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. पियेदादे फेर्नांडीस आस्नोरा सावन बरी भलायकी मागता. मार्कुस फेर्नांडीस गोवा वेल्या तावन भुरग्याचे देणे फावो केले म्हूण दिनवासता. आगोस्तिनो आनी मारिया मिरांडा फातोडा तावन क्रिस्टोफर आनी स्टेफी लिंडर आनी सावोना एरन आनी सायनोरिया भुरग्याचे देणे मागता. आल्मेडा वास्को तावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. क्रिस फेर्नांडीस सांगेम तावन एल्विस बुतेलो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. जुझेफ फ्रांसिस्को बुतेलो सांताक्रूज तावन क्लिफ्टन फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता. कार्मा फेर्नांडीस जुवारी तावन सगळीं आमी उबी रावुया आनी सुरवातेचें गीत गावुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सावे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या दुसऱ्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगळ्याक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मानेवंत आग्नेलाच्या भावार्थाची आनी मिशनरी जिविताची आकारणी ताच्या कुटुंबांत सुरू जाता. मानेवंत आग्नेलाचो कुटुंब धर्म पोळगोटणी मानून घेतलो आनी धर्म पोळगोटणी करतलो एक जिवाळ आनी युक्त समुदाय जावन जगांत आनी पवित्र सोबेत जेजूचे मिसांव नेटान फुडें व्हेलें. दर एक क्रिस्ती कुटुंब घरावी पवित्र सभा आसून धर्म पोळगोटणेच्या वावरांत मिसळ जावंक क्रिस्ती कुटुंबाक एक खेरीत जबाबदारी आसा. आपल्या घराच्या वणटी भितर जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुळ्यांनी आकारून हाडटात तांच्या काळजांत देवा आनी पेलाचो मोग रिगोयतात. बागिवंतपणान आनी
देव जाणवायेन ताचे जिवीत भरून हाडटात तेन्ना एकामेकाक ती बरी खबर जातात. तशेंच एका कुटुंबान शेजार सामाऱ्या आनी आपणाक मेळटाय तितल्याय कोडे बरें संबोवन सांबाळून कसलोच वेगळोचार करिनासतना ताच्या गरजांक पावतात तेन्ना सोर भोंवतणीच्या कुटुंबां सोवें मिशनार जावंक पावतात. आमचे कुटुंब जेजूचे मिसांव शेवटाक पावयतले युक्त जागे जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. ही थोडी उतरां तुमच्या मनांत दवरून आमची पातकी कालचां आमी उखडून देवाचें बोगसणें मागुया. सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोदपदार देवा आनी तुमकां बाब म्हणून म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत घेवन सदां सांकवार मरेक सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाब म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुजे विचित्र मांडवळीन कुटुंब तुवें मनशाक सैमाच्या बुन्याद करूंक दवरलें. संवसारांत जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवंक आमचें कुटुंब मोगान आनी वेदीपणान वाडूंक. अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बरोबर तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावंक आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. बायगेवन पावलोन तिताक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, तूं तुजे पाळयेन असोल आनी दोडशास्त्राक पुटवता तसली चाल शिकय. जाणटे दादले मोर्यादेचे, माणसुगेचे, तोजवितेचे, तशेंच भावार्थान, मोगान आनी सोंसणिकायेन तीर दोड जावचे. तेच पोरी जाणट्यो बायलो भोक्तीवंत जिविताच्यो जावच्यो. न्हंय चाडयो सांगपी वो सोऱ्याक लबदलोल्यो. तांणीकूच बरें तें शिकोवचें. तांचें करचें तज्ञ बायलांनी आपल्या घोवाचो मोग करूंक आनी आपल्या भुरग्यांची अपुरबाय करूंक शिकचें. तशेंच तोजवितेच्यो निर्मळ जिविताच्यो मोर्यादेच्यो आपल्या घोरादाराच्यो दुलोब काळजाच्यो आनी आपल्या घोवांक कालत्यो जावंक तांणी शिकचें. हे पोरी देवाच्या उतराक बेमान जावचो ना. तज्ञ दादल्यांक मोर्यादेचे जावंक धीर उर्बा दिवन शिकय. लोकांक बरें करच्या वावरान सगळ्या वाटांनी तूं बरें देखीचो मनीस म्हूण दाखय. शिकयताय तेन्ना खरेपणान आनी माणसुगेन शिकय. तुजें उलोवप इतलें बरें आनी सारकें जावं दी की तातूंत कसलीच खोड सांपडची ना. तशें जाल्यार आमचेर कितेंच वायट उलोवंक जायना म्हूण पळोवन
आमचे दुस्मान लोजेक सांपडटले. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिश्टी पडली. ती आमकां ओधर्मी. जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुकेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवोसो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सोर तरेच्या कोटेपणांतलीं सोडोवचे खातीर आनी नितळ केल्लीं बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेतात तसलीं आपली काशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतोरें. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचे पातयेवन राव आनी बरें तें कर. देस भोगूंक आनी शांतीन जिवंक तुका मेळटलें. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशांचो जीव सर्वेस्पर राखता. तांकां सासणाचें दायज फावो जातलें. मनशांचीं पावलां सर्वेस्पर राखता आनी मोगान ताचे वाटेवेल्यो सगल्यो आडकोळी काडून उडयता. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक फाट कर, बरें कोन्नेक लाग. सासणांक तोखता तसलें तुका तिकान मेळटलें. देस जातलो बऱ्या मनशांचें दायज. तुंय तीं तिकान करतलीं सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब, बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर रावन तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बशिल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बशिल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, रामेश्वरम ह्या गांवांत एक दीस म्हाका संद मेळ्ळी वचपाक. मद्रास तामिळनाडू हांगा पडटा. हाका लागू आसा तें म्हटल्यार आमचो मरून गेल्लो पंतप्रधान अब्दुल कलाम ताचो गांव तो.
आनी ताच्या गांवांत एक ल्हानशें धाकटुलें घर आसा ताचें न्हय. ताचो भाव रावतालो. तो पंतप्रधान जालो तरी ताणें केदें व्हडलें बंगलो बांदूंक नासलो. तें सादेंच घर आसलें. ताचो भाव रावतालो. थंयसर संद मेळ्ळी आमकां थंयसर वचून मेळोंक. हें सांगपाचो हेत म्हटल्यार ताचे जिविताचेर आदारून एक धडो आसलो, पाठ जो हांव शिकयतालो भुरग्यांक 11वी वा 12वींत. तातूंत दिल्लें आसा की कशे परेन ताची आकारणी घरांत जाली. ताचे आवय बापूयन ताका ताचो वाड कसो केलो, तातूंत ताच्या मदें कितले गूण घातले ते सगळे आमी पळयल्यात. ताची वागणूक जो जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो ऑफ इंडिया ताची वागणूक आमी पळयल्या. ताचें हुशारपण आमी पळयलां. तो कसो परेन भुरग्यांचो मोग करतालो तें आमी पळयलां. आनी हें सगळें जावंक हो ताचे मदें हें उत्पन्न येवं कित्याक ताची आकारणी घरांतूच जाली. आयचो आमी पयल्या वाचपान अशेंच पळयता जेन्ना सांत पावलो ती ताका सांगता, तुज्या गांवांत तूं वेताय थंयसर वचोन लोकांक ही शिटकावणी दी. कशे तरेन जाणट्यांनी आपली वागणूक दुसऱ्या सवें कशी दाखोवची, दादल्यान कशें वागचें, दादल्यान कशें उतर उलोवचें, बायलेन कितें उलोवचें, तांची वागणूक कशी आसची. इतलेंच न्हय पूण भुरग्यांनी कशें वागचें, तरणाट्यांनी कशें वागचें, हें सगळें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लेलें आसा. आनी जरी तर अशें आमी करूंक गेले जाल्यार आमी खरोखर देवाची खरी भुरगीं जावन ताच्या पावलांनी चलूंक लागतल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांतूच आमी हें पळयता कशे परेन जेन्ना जेजू आपल्या लोकां बरोबर उलयतालो ताका निरोप आयलो की तुजो भाव आनी भयण तुका मेळूंक आयिल्लीं आसात. आनी जेन्ना तो आपल्या कामांत गुंतलो आसलो ताणें तो सगळ्यांची नदर मारून म्हणटा, ही म्हजी भाव भयण, कित्याक ती देवाची खोशी करतात. आनी देवाची खोशी करप म्हटल्यार कितें? देवाची शिकवण आपल्या जिवितान पाळूंक. देवाचो मोग आनी मोयपास जो हांव अणभवतां दिसपट्टो तो मोग आनी मोयपास हांवें दुसऱ्या सवें दाखोवंक. हांगाच आमी चुकता. कित्याक जरी तर खरोखर हांवें हो देवाचो मोग आनी मोयपास हांवें अणभवूंक ना जाल्यार हांव दुसऱ्यांक कसो दिवतलो. आनी हीच खोशी जेजू सांगता, ही म्हजी भाव भयण कोत्तात. आनी त्या पासत ती जावन आसा म्हजी भाव भयण. मोगाच्या भाव भयणू खंयचेंय आपोणें जावं ताची सगळी आकारणी जाता ती पयली म्हटली ती कुटुंबान. आनी हिची जबाबदारी तांच्या वडल्यांचेर आसा. जावं ती आवय बापूय, जावं ती ग्रँडपेरंट्स, कोणूय. जरी तर तीच आपल्या ल्हान भुरग्यांक ही देख दाखयना जाल्यार ती तांकां आपली वागणूक तांचे सवें दाखयना जाल्यार ती तांचे सवें आपलो मोग आनी मोयपास जाना जाल्यार तांची आकारणी तितली कोण जावची ना. आमी अशेंच पळयता मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत. ताची खरोखर आकारणी जाली ती ताच्या घराब्यांतूच, कुटुंबांतूच. 9 भुरगीं ती. 9 भुरग्यांतले 2 जाण पाद्री, 8 पूत आनी 1 धूव. तर ताची आकारणी तातूंत घरांतल्यानूच जाली ती म्हटल्यार आनी हेका जबाबदारी आसा ती ताची आवय आनी बापूय. बापूय एक खरोखर बरो एक बापूय कसो जावन आपली जबाबदारी आपल्या कुटुंबा सवें कशी आसची हें ताका जाणो आसलें. आनी तो
ती जबाबदारी आपल्या भुरग्यां सवय पाळून तांकां बऱ्या गुणांनी ताणें ती वाडयली. तशेंच ताचे आवयन आपले गुण आपल्या भुरग्यां सवय घालून आपले आवयपण ताणें आपल्या घराब्यांत आपल्या घराब्यांत दाखयलें. आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांची ह्या मोगान आनी मोयपासान वाड जाली. आनी आमकां सांगपाचें चड गरज ना, आमी तेंच मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत आमी पळयता. आनी तेंच ताणें सगळ्या संवसाराक एक मिशनरी कशें आपलें जिवीत जाची आकारणी ताच्या जिवितांत जाली, जाणी खरोखर देवाचो मोग चाकलो, तोच तो सगळ्याक पसरूंक गेलो. ताची आवय बापूय इतलेंच करिनासली. ताची आवय खरोखर तिच्या घरांत जरी तो 9 भुरगीं आसलीं पूण शेजाऱ्या सामाराची भुरगीं ताच्या घरांत आसतालीं. कित्याक ती तिचे कडल्यान शिकून घेताली. ती तांकां देख शिकयताली. ती तांकां ज्यो जबाबदारी आसात ती शिकयताली. चेडवांक ती शिवण शिकयताली. इतलेंच न्हय, दोतोनूय शिकयताली. आनी भुरगीं तिच्या घरांत सदांच आसतालीं. आनी शेजारची सामारी तिका बरें उतरान म्हणटाली, पळय अशी वस्तरी. अशें आमी कळ्ळें पळयत जाल्यार आनी आजची तुळना आमी आयच्या संवसारांच्या कुटुंबान केल्यार आमकां थोडो आस्पाव तरी जाता. कोडीक जायत हांव म्हणिना आमच्या संवसारांत असले कुटुंब कडल्यान मेवनात, मेवतात, आसात. पूण दुसऱ्या कुटुंबांक कितें जाल्लें आसा? कित्याक आमी देवाचो हो मोग आमचे सवय आसा ताचो आस्पाव आमी कित्याक घेना आनी ताची देख आमी आमच्या घराब्यांत कुटुंबांत वावरूंक आमी कित्याक फुडें सरना? दर कुटुंबांत त्रास कोस दोग आसात, पूण ताचेर आमी देवाचेर बाबाट धरून हो त्रास दोग कोस आमी पयस कशें करूंक शकता हाचोर आमचो विचार करूंक जाय. आनी खरोखर आमचे कुटुंब एक देखीवंत कुटुंब, एक मोगाळ आनी मोयपासी कुटुंब जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमकां खंय भायर वचपाची गरज ना. आमकां खंय भायर पडपाची गरज ना. जरी तर आमीच आमच्या घरांत सुरवात केली जाल्यार, आमच्या भुरग्यां सवय मोग आनी मोयपास दाखयलो जाल्यार, आमच्या शेजाऱ्या सामाऱ्याक बरें उतर दिलें जाल्यार, आमची वागणूक दुसऱ्या सवय आमी बरे परेन दाखयली जाल्यार, हे सगळे आमी दिल्ले देवान आमचे सवय गूण दुसऱ्यांक आमी ते आदारीत करून तांचें जिवीत बरें केलें जाल्यार कितलें बरें जावचें ना? कितलो बरो तो कुटुंब जावचो ना? मोगाच्या बा भयणांनो, ह्या नवयनान वांटो घेतना आमी मागुया आमच्या कुटुंबा पासत. आनी आयज चडांत चड गरज आसा. कित्याक कितलेचशे कुटुंब तांच्या मदें दुस्पट जाल्ली आसा. शांती, मोग आनी मोयपास ना. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारुया. ताच्या कुटुंबाचेर आमी नदर मारुया. ताच्या कुटुंबान ताची आकारणी जाली ताचेर आमी नदर मारुया. आनी ताच्यांतल्यान आमी जाता तितली शिकवण घेवन आमच्या कुटुंबांत आमी लागू करुया. आनी खरोखर आमचें कुटुंब मजबूत, मोगाळ आनी मोयपासी कुटुंब करूंक आमी देवाची कृपा आनी बळ आयच्या नोवेनांत एकामेका पासत मागुया. मोगाच्या बा भयणो, ह्या नव्यान आमच्यो थोड्यो गरजो आनी मागणी आमच्या काळजांत आनी मनांत आसात. ते आमी सगल्यो गरजो आनी मागणी आयतां उचारुया.
आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी क्रिस्ती बोची सेवा करतना सदांच देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान बोल्लाले गौरवे बांदून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या लोकांक आपापल्या धर्माची मुल्यां प्रमाणे आपले कुटुंब चलोवंक सगळीं सोंपेपणां दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावाट्यांनी देव दिता ते तरेतरेच्या उपायांनी देवाच्यो वाटो समजून घेवंक आनी त्यो जतनायेन शिकूंक तेच वाटांनी चलोवंक आनी दुसऱ्यांकूय त्यो शिकोवंक आदार दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. आपल्या कुटुंबांत भुरग्या बाळाचे देण्या खातीर मागतल्या सगळ्या काजारी जोडिप्यां पासत मागुया. देवान तांकां फलाबरीत करून भुरग्याचे देणे फावो करून तांचे कुटुंब खुशालकायेन भरूंक म्हूण आमी मागुया. आमच्या दर एका कुटुंबांत देवाचे आसने सदांकाळ भोगूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी मोग सोंसणीकाय बोगसणे मोयपास एकामेकाक वेळ दिवप आनी पवित्राय वसूंक बापा लागीं मागुया. मोगाळ बापा ही आमच्यो गरजो आनी मागणी आमी थोडी उचारलेली आसात. दोयन तूं मानून घे आनी आमकां तुजे कुडपेन बोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबणेनू म्हजें तुमचें बलिदान सोरपुरेदार देवा बापाक मानतात असलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्फोर मानून घेऊ. प्रार्थुया. बापा शांतीच्या आनी एकवटाच्या बलिदानान
आमी तुका भेटयता आनी आमचे कुटुंब तुज्या कृपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं हात जोडून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपददार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचे सोल दरबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटा. ताचे सांगाता आमचे ताळे मेळूंक आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरोंक सोसूंक वचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuya. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो इंसळणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत तुजे भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान
सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासका आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजोर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
गोडीभर ओगी रावन निकतोच काळजांत आयिल्ल्या जेजूशी उलोवया. आमचे कुटुंब दुरुस्त करूंक मागुया. आमचे कुटुंब आशिर्वादीत मिशनरी कुटुंब करूंक मागुया. उभी राहूया. प्रार्थुया. पवित्र बापा, सर्गींचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केल्याय. तो दिता तो गोठायेन ह्या जिविताचे हाल उपरादे मदें पवित्र कुटुंबाची देखी प्रमाणे जिवंक स्वर्गांत तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केल्याय ते इनाम जोडूंक आनी सासणाक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो सांगात भोगूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रिच्छभाविनानो, आयच्या मिसाचो मुख्य यादनीक आमकां व्हडलें भाग तो सान फ्रांसीस शावियराच्या संस्थेंतलो प्रोविन्शियल ह्या वाठाराचो जेजुईत तो रावता पणजे गांवान आल्दोनचो आमचोच गोंयकार. ताचें नांव पेद्रू फ्रांसिस्को रॉड्रिग्स. आयज ताणें आमकां देवाच्या उतराची समजुणी दिली, मळावणी केली आनी आमचें काळीज दादोसलें. ताच्या अणभवांतल्यान ताच्या पिरायेंतल्यान आमकां जें मार्गदर्शन दिलां आनी एके भाशेन जी फुडली वाट आमी धरूंक जाय ती ताणें उक्ती केल्या. एकाच संदेशा उद्देशी ताणें आमचें आमंत्रण आयज हांगासर येवंक स्विकारलें. ताका हांव मेळोंक ना, न्हय म्हूण ताचे लागीं हांव उलोवंक ना, पूण एक संदेशूच घातलो मोबायला उद्देशी आनी ताणें रोखडेंच वय म्हटलें. येद्या जुट्टेर आसून खालतीकायेन ताणें आमची मागणी आयकुली आनी हांगा तो हाजीर जालो. तुका चड आनी चड देव बरें करूं फादर, आनी आमी तुका आमच्या मागण्यांत दवरतले हांव आनी तुज्या कार्याचेर आब्रिलांतूच तो प्रोविन्शियल जाल्लो आसा ह्या जेजुईट विभागाचो प्रोविन्साचो. ताका आमी बरो येस आवडयता आनी ताच्या फुडल्या कामांत ह्या मिशनरी संस्था ताची जेजुईटांची ताणें फुडें व्हरूंक ताका आमी दैवीक जाणवाय आवडयता. थोड्योश्यो कळोवण्यो. किरीत इंतेसवा पासत मिसां तुमच्या ऑफिसांनी दिवंक येतात. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या एनेक्स बिल्डिंगांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत परदेसांत काम करतात, जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. ताची उक्तावणी कालच्या दिसा आमच्या आदारी बिस्म सिमिओन फेर्नांडीस हांच्या हातांतल्यान जाल्या. मागता सगळ्यांताय तुमी वेळ काडून थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर अणभवूंक. तशेंच आमच्या आदारी बिस्म सिमिओन आनी सेकंड एडिशन अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी कालच्या दिसा केल्या. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाची बाग आनी आमी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक, तुमची भक्ती गिन्यान वाडोवचें. आमच्या पुस्तक शाळेंत तें पुस्तक विक्रेक मेळटा. ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पांडाल व्हडलो आनी सोबीत घातला. कांय जाणांनी उदार मनान आदार दिला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा.
जाय तो खर्च फारीक करचो उरला तुमकां कोणाकूय पांडालाचो कोर्स दिवची खुशी आसत जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता मानेवत आज्ञेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गरोब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. तेरेझिन्या कार्वालो लोवतोलींतान आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवत आज्ञेला उदेशी बरोवन सांगता. म्हज्या मामीक काळजाक बुराक आसलो. गेल्ल्या वर्साक तिचो काळजाचो बुराक सामको चड व्हडलो जालो. तिका 73 वर्सां आसली आनी ऑपरेशन करूंक जायनासलें देखून दोतोरान तिका वखदांचेर घातली. तिच्या कुडीच्या सांद्यांनी रगत सारकें खेळनासलें. 2023 वर्सा ओतुंबराचे पयलीर ती घरा एकली आसली तेन्ना तिका कितें तरी जावंक लागलें आनी तिचो स्वास बंद जावंक लागलो. आमी तिका तिच्या सदांच्या दोतोराक दाखयली आनी ताणें तिका तपासलें आनी सांगलें आतां तिचें चड जालां आनी आपणा लागीं कांय जायना म्हूण. तुमी तिका GMCंत ओ अपोलो हॉस्पिटलांत व्हरात. त्या वेळार थंय दोतोराच्या क्लिनिकांत मानेवत आग्नेलाचो एक फोटो आसलो. थंय हांवें मानेवत आग्नेलाक उलो मारलो आनी मागलें मांयक बरी कर म्हूण. त्या उपरांत हांवें दोतोराक सांगलें म्हाका नाका तिका दुसऱ्या हॉस्पिटलांत व्हरूंक. म्हाका कसलो तरी एक उपाय सांग. आनी जायत्या वेळान दोतोरान एक उपाय सांगलो. त्या सांजे सोनोग्राफी करूंक ताणें आमकां चीट दिली. त्या उपरांत आमी घरा आयलीं आनी हांवें मांयक मानेवत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पिवंक दिली आनी मागलें तिका पेकोवणी फाव कर म्हूण. त्याच सांजे आमी सोनोग्राफी केली तेन्ना अजाप म्हटल्यार रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. ताचेर बुराक नासलो. तोच रिपोर्ट घेवन हांव दोतोराक मेळूंक गेली. दोतोर सारको थोटाक जालो. एका म्हयन्या वयलो काडलेलो रिपोर्ट ताणें मागलो. त्याच म्हयन्यान टेस्ट केल्लो रिपोर्ट बुराक आसा म्हूण दाखयतालो आनी आयज सांजे टेस्ट केल्लो रिपोर्ट नॉर्मल दाखयता. दोतोरान म्हाका विचारलें तुवें तिका कितें दिलां की तिचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी बुराक ना जालो. हांवें सांगलें तिका हांवें मानेवत आग्नेलाची माती उदकान घालून पिवंक दिली. दोतोरान अजाप जावन म्हटलें की तिका मानेवत आग्नेलानूच बरी केली. आतां ती सामकी बरी आसा. देवा कारकां दिता आनी मानेवत आग्नेलाक दिन वाचता आनी उपकार आठयता आनी ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगोटूंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन हे उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. जे सगळे उपकार जे आमी मागूंक आयल्या मागणी देवा मुखार घालुया मानेवत आग्नेलाक मुखार घालून. हे मागणें स्क्रिनीचेर येतलें तर तुमी सगळीं बरोबर खोतखोत्यान हे मागणें म्हणात. सोर पदवेदार देवा आमच्या सर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उद्देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागेवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमचे गरजो मांडात. एक खुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भागवताचो मान मेळूंक मागुया. म्हजे फाटल्यान म्हणात ओगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जीन जातलें. निमण्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत
आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Cristi dorm goiailo Evropa cea